on the Goa State Heritage Policy 2025, which is just placed before the cabinet, and we got a cabinet approval. आणि या पॉलिसीचे डिटेलिंग करपा खातीर हांव आयज तुमचे मुखार ही प्रेस कॉन्फरन्स आमचे मदीं आसा सेक्रेटरी आर्किओलॉजी, तशेंच आमचे डायरेक्टर आर्किओलॉजी तशेंच बालाजी शेनोय आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे पत्रकार. गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी 2025 हो एक डिमांड आशिल्लो की आमच्या विधानसभेच्या अधिवेशना भितर हांवें एक एश्युरन्स दिल्लें की एका वर्सा भितर आमी हेरिटेज पॉलिसी घेवन एक कॉम्प्रेहेन्सिव्ह होलिस्टीक अशी हेरिटेज पॉलिसी ह्या गोंयच्या खातीर स्थापन करतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम सुरू जाल्लें. आनी हें काम सुरू जाल्लें म्हाका दिसता की नोव्हेंबर 2023 आनी आयज बरोबर सादारण 1.5 वर्स जाल्लें आसा. आनी एका वर्सा भितर ही कमिटी ह्या कमिटीन आमी अपॉइंट केल्ली आनी ह्या कमिटीच्या पयलीं आमी कपल ऑफ ओकेजन्स वी हॅड इंटरेक्शन विथ the various department stakeholders जे तज्ञ आसात तांचे कडेन असो वार्तालाप करून डिस्कशन करून तातूंतल्यान माहिती संकलन केली. साधारण डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, टुरिझम डिपार्टमेंट, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हेरिटेज एक्शन ग्रुप, तसेच folk artists, environmentalists and expert on intangible heritage, conservation architects, folklorists and experts on tangible heritage, किंवा बाकीचे हेरिटेज टुरिझमाचे जे तज्ञ आसात, तसेच आर्किओलॉजिस्ट आणि बाकीचे साबार जे स्टेक होल्डर आसात आणि तज्ञ आसात तांच्या सगळ्याच्या डिस्कशनाच्या उपरांत तांचे जे वेरियस इनपुट्स आसात आणि आमची सिटिंग्स जाली आणि प्रत्येक सिटिंगाक हांवूय हजर आशिल्लो आणि तातूंतल्यान माहिती संकलन करून आमी एक पॉलिसी ड्राफ्ट कमिटी केली अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, डॉक्टर नंदकुमार कामत, श्री राजेंद्र केरकर, श्री संजीव सरदेसाय, डॉक्टर निलेश बी फळदेसाय आणि डॉक्टर बालाजी एस शेनोय. ह्या सगळ्यांची कमिटी ड्राफ्ट कमिटी जाली आणि म्हाका सांगपाक खूब उमेद जाता आणि हांव खूब अभिनंदन करता ड्राफ्ट कमिटीचे तसेच वेरियस स्टेक होल्डरांचे तांचे इनपुटा खातीर आणि तांच्या माहिती आणि संकलना खातीर. आणि त्याच्यानंतर ड्राफ्ट कमिटी पर्टिक्युलरली डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आणि डॉक्टर नंदकुमार कामत आणि म्हाका दिसता की आमच्या गोंयानच भितर कन्सल्टंट अपॉइंट करून आसतना पयले फावटी एक कॉम्प्रेहेन्सिव्ह होलिस्टीक अप्रोच दवरून आणि साबार विशयाचे अभ्यास करून म्हणजे जी पॉलिसी फ्रेम करता आसतना तांणी अनेक जे पॉलिसी हॅज बीन फॉर्म्युलेटेड बाय स्टडींग द ग्लोबल, नॅशनल अँड स्टेट लेवल फ्रेमवर्क concerning conservation of heritage such as UNESCO World Heritage Convention 1972, Biological Diversity Act 2002, Venice Charter, etc. and Goa's own Ancient Monuments Act. म्हणजे पॉलिसी फ्रेम करच्या पयलीं वर्ल्डान भितर अशे तरेचे जे जे हे आसात नॉर्म्स आसात ताचो पूर्ण अभ्यास केलो आणि आमचे गोंयचे जे अनेक पुस्तकां आसात आणि आमचे दायज आसात हाचो पूर्ण अभ्यास केले नंतर ह्या पॉलिसीक हात घालो आणि तातूंत भितर डॉक्टर नंदकुमार कामत हांणी आपले बरे इनपूट दिल्ले आसा. अभ्यासू वृत्तीन ही केल्ली आसा आणि डॉक्टर पांडुरंग फळदेसायांच्या अध्यक्षते खाली ही पॉलिसी आमकां आयली. ही पॉलिसी आमी जेन्ना म्हणटात ती गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी 2025 जाका आमी शॉर्ट फॉर्मान नांव दिल्लें आसा GSHP-2025 is the first unified comprehensive heritage policy for the state of Goa and probably this is the first of its kind in all across the India which will prove to be a model for other states also. हांव कित्या खातीर म्हणटा की ही पॉलिसी करता आसतना जी आमच्या साधारण ते म्हाका दिसता की 180 पेजीस 81 पेजीस 82 पेजीस ही पॉलिसी आसा आणि हातूंत भितर प्रत्येक जी गायडलायन आसतली हाचे फुडें कितें कसो स्कोप ऑफ वर्क आसतलो, कितें कितें आमी घेतले तातूंत भितर कसले तरेचे टँजिबल, इनटँजिबल हेरिटेज कशे तरेन मेंटेन करतले, कशे तरेन प्रमोट करतले, कशे तरेन रिस्टोर करतले, कशे तरेन आमी मेंटेनन्स करतले, हाऊसकीपिंग करतले हाची पुराय डॉक्युमेंटेशन हातूंत भितर आसतलो. हो जर गायड एक फावटी वाचलो जर जाय
जाल्यार आमचो स्कोप ऑफ वर्क आमी करतले. आतां हांव वता आसतना डिटेलिंगाक वचचे पयलीं ह्या पॉलिसीचो स्ट्रक्चर आनी ड्युरेशन आमी मेन्शन करता आसतना म्हणटात की पॉलिसी वील स्टँड फॉर अनदर 5 years. ह्या पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ज्यो ज्यो गजाली आमकां नदरेक येतल्यो ताचें आमी डॉक्युमेंटेशन दवरतले आनी 5 वर्सां नंतर आमी परत एक फावटी एनालायज आनी रिव्यू करतले आनी ताच्या नंतर जर पॉलिसी मॉडिफाय करून परत ताजे दुसरे जर ताचो हें करतले जर जाय रिन्यू करतले किंवा दुसरी पॉलिसी करतले जाल्यार तें डॉक्युमेंटेशन आसतलें. This policy structure is divided into 6 parts. Review of global and national heritage policy framework. म्हणजे आमच्या सगळ्या वर्ल्डाचेर आशिल्ले अशे जे स्टेक होल्डर आसात जसे डॉक्युमेंट्स आसात ते सगळे रेफर करून केल्ले आसात. लीगल अँड लेजिस्लेटिव्ह फ्रेमवर्क म्हणजे आमकां जे एक्ट्स जाय पडटले तातूंत भितर कॉन्ट्रोवर्सीज निर्माण जावपाक जायना. सेंट्रल आनी स्टेट एक्ट्स आसात ते आमकां कशे पद्दतीन जाय ह्या पॉलिसी भितर आमकां मेळटात. कोर हेरिटेज मॅनेजमेंट एरिया म्हणजे आमी कन्झर्वेशन करतले, रिस्टोरेशन करतले, प्रिझर्वेशन करतले, प्रमोशन करतले किंवा ज्यो ज्यो गजाली रेव्हेन्यू जनरेशन कशें करतले, रेव्हेन्यू शेअरिंग कशें करतले हे सगळे आस्पेक्ट ह्या पॉलिसी भितर आमकां डॉक्युमेंटेड सापडटात. स्पेशलायज्ड गायडलायन्स फॉर हेरिटेज मॅनेजमेंट म्हणजे आमी पॉलिसी केल्यो आनी त्यो इम्प्लिमेंटेशन फेजीन वता आसतना कोणाची जबाबदारी कशी आसतली, इन्सेंटिवायज कशें करतले, त्यो टायम टू टायम आमकां डिफरंट स्किम्स इन लायन विथ हेरिटेज पॉलिसी कशो फ्रेम करतलो हाचे सगळे सविस्तर आमचो स्कोप ऑफ वर्क आसा तो आमी डिफायन केल्लो आसा. म्हणजे फ्रेमिंग रुल्स, फ्रेमिंग गायडलायन्स, फ्रेमिंग स्किम्स आनी आमचे रुल्स रेग्युलेशन एक्ट्स कशे करतले हे सगळे आसा. एक्शन एंड ओरिएंटेशन इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन म्हणजे आमी खंयच्या वेळार ह्या वर्साक कितले करतले, आमकां फंड्स अलोकेशन कितले जातले, आमी इम्प्लिमेंटेशन कितें करतले, एक्झिक्युशन कितें करतले हाचे प्रॉपर 5 वर्सां खातीर प्लॅनिंग करून प्रत्येक वर्साक आमी जे काम आमकां डिफायन केल्ले आसा ते घेवपाचो हो प्लॅनिंग हातूंत भितर सापडटलो. म्हणजे बाकीचे जे आसा एनेक्चर, डेफिनेशन, रेफरन्सेस, टेक्निकल डॉक्युमेंटेशन म्हणजे लिस्ट ऑफ एंटिक्विटीज विलेज वायज आमकां आमचे दायज खंय खंय आसा कितें आसा ताचे प्रॉपर डॉक्युमेंटेशनूय मागतले. आतां हातूंत विजन एंड मिशन. विजन इज टू कन्झर्व, प्रोटेक्ट, सेलिब्रेट गोवाज टेंजिबल म्हणजे मॉन्युमेंट आसतले, आर्किटेक्चर आसतले, लँडस्केप आसतले, तशेंच इनटेंजिबल म्हणजे फोक आर्ट्स आसतले, रिच्युअल्स आसतले, फेस्टिवल्स आसतले, ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आमचे विजन आसतलें की हे सगळे प्रोटेक्ट करपाक जाय. हेरिटेज एज इंटेग्रल पार्ट टू आयडेंटिफाय अँड सस्टेनेबल ग्रोथ. मिशन कितें आसा, मिशन गोल्स कितें आसा तर आयडेंटिफाय, क्लासिफाय, कन्झर्व अँड प्रमोट द हेरिटेज ऑथेंटिकली. एनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोऑर्डिनेशन अँड एक्टिव्ह पब्लीक एंगेजमेंट म्हणजे आमचे ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे कोणाक खंय कशेंच हेल्प करनासतना ताजे इन्सेंटिवायज कशें करपाचे, प्रत्येक जे हेरिटेज आसतले किंवा ओल्ड हाऊसेस आसतली तांकां कशे पर्यंत आमी इन्सेंटिवायज करतले आनी कशें रेव्हेन्यू शेअरिंग करतले, कोणाचे रायट्स त्या हाजेर उरतले हे सगळे डिफायन केल्ले आसा. डेव्हलप गायडलायन्स फॉर कन्झर्वेशन, एडॉप्टिव्ह रियूज, इको कल्चरल स्टीवर्डशिप. ऑफर लीगल, फिस्कल अँड टेक्निकल सपोर्ट टू प्रोवाइड प्रायव्हेट ओनर्स. Support to private owners. Integrate heritage into planning, tourism, education and climate resilience. म्हणजे कोर ऑब्जेक्टिव्ह जर कितें आसा जर जाय जाल्यार हे सगळे जातले, प्रमोट करतले किंवा रिस्टोर करतले, कन्झर्व करतले. त्याच बरोबर आमच्या भुरग्यांक स्टडी करपा खातीर, रिसर्च करपा खातीर, हाजे रिसर्च पेपर करपा खातीर, PhD करपा खातीर आणि ते एक्सप्लोरेशन अजून आमी खंय कितले डेप्थ वचपाक शकता हाची सगळी माहिती आमी डॉक्युमेंट करून ते पुस्तक रूपान येवपाक जाय आणि ताचे थिसीस जावपाक जाय. ह्या आदाराचेर रिसर्च वर्काकय आमी प्रमोट करपा खातीर ह्या पॉलिसीक भितर स्कोप आसा. होलिस्टीक कन्झर्वेशन cover all periods from prehistoric to modern across tangible and intangible realms. Cultural landscape, protect sacred groves, southern lands, wetlands, rivers, biodiversity zones. म्हणजे आम्ही हे सगळे म्हणटा आसतना कोणाच्याच खंयच्याच डिपार्टमेंटाचेर एन्क्रोचमेंट करना आसतना आमचे जे दायज आसा ते सांबाळून दवरपा खातीर बाकीच्या डिपार्टमेंटाक भितर स्कोप आसतलो हे सगळे कामाक. म्हणजे जेन्ना आमी वेटलँड्स म्हणटात, बायोडायवर्सिटी झोन्स म्हणटात, बाकीचे डिपार्टमेंटां करतले पण एखादे वेळ अशे ज्या वेळार येता आमी
हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो कसो प्रिजर्व करपाचो जाल्यार पॉलिसी भितर आमचे लिमिट्स आमचो स्कोप आनी आमचे बाकीचे कितें करपाक शकता ते पॉलिसी भितर मेन्शन आसा आर्किटेक्चरल एंड आर्किओलॉजिकल इंटेग्रिटी रिस्टोर मॉन्युमेंट्स वायल प्रमोटिंग एडॉप्टिव्ह रियूज ह्या पद्दतीन आमी मुखार वता हांव डिटेलिंगाक वतना हो डॉक्युमेंट तुमकां आमी दितले तातूंतल्यान तुमी हातूंतल्यान परत एक फावटी समरायज करपाक जाता इंटेंजिबल हेरिटेज प्रमोशन म्हणजेच आमी बाकीचे इंटेंजिबल म्हणजेच आमचे जे हेरिटेज आसा ओरल हिस्ट्री डॉक्युमेंटेशन एखादे वेळेस संगीतान भितर आमचे एन्शंट काळान भितर शिगम्याची गीत आसतली चौरंगी आसतल्यो किंवा सुवारी वादन आसतले ओवयो आसतल्यो म्हणी आसतल्यो किंवा ललित आसतले कीर्तन आसतले ह्यो सगळ्यो गोष्टी आयज हळू ना जाल्ले आसा नव्या जनरेशना पर्यंत पावना त्या खातीर ताचें डॉक्युमेंटेशन करप ताचे व्हिडिओग्राफी करप आनी ते आमच्या लायब्ररीन भितर दवरप सो दॅट फ्युचर जनरेशन आसा ताका ते एक्सेसिबल करून दिवप तशेंच नाच गाण्या भितर आसतले गोफ आसतले किंवा धेंडलो आसतलो किंवा आमचो रोमटामेळ आसतलो तालगडी आसतले मोरुलो आसतलो इंत्रूज आसतलो फुगडी आसतली धालो आसतले तियात्र आसतली कातरां आसतली अशे जे आयज लुप्त जायत आसा नव्या जमान्या भितर आनीक ह्या खातीर हांचे आमकां प्रिजर्वेशन करपाक जाय आनीक दुसरे आमचे थिएटर आर्ट आसा तातूंत भितर पेरणी आसतलो जागोर आसतलो रणमाळे आसतले मुसळ खेळ आसतलो दशावतारी नाटकां आसतली हांव थोडेशें हाचें वर्णन करता पूण हाचे भायर आमी सांगलां म्हणून इतक्याचेरच नासतना जे कितें आमचे हें आसतलें म्हणजे सांगणे आसतल्यो किंवा धाराणी आसतली हे सगळे हातूंत भितर येतले आनी कशा पद्दतीचे आमचे पयलीं पारंपारीक लोक जगताले हे सगळे ताच्यो नोंदी आनी ताचे लायब्ररी डॉक्युमेंटेशन आमी करपाच्या ह्या हातूंत तयारी करतात आनी हाचे खातीर हे प्रिजर्व करपा खातीर जे जाणटे लोक आसात जाणकार आसात आर्टिस्ट आसात तांचे बरोबर घेवन नवे जे जनरेशना भितर तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें तांकां शिकोवपाचें जाणे करून हे प्रिजर्वेशन आनी फुडले जनरेशना खातीर आमचे दायज राखून दवरपा खातीर आमचे ह्या हेरिटेज पॉलिसी भितर आमी स्कोप करून दवरतात म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हज्या गांवांत आमी पयर देवूळ बांदता आसतना कांय मुर्ती मेळ्ळ्यो आनी तातूंतल्यान एक स्तंभ अशें म्हणजे तातूंत भितर बिरगळ म्हणटात बीर बलिदान जावं ताचे वेळार आमी जेन्ना इतिहासकारा कडेन पळयलें तेन्ना धरून आमचे बालाजी थंय वचून दाखयलें त्या वेळार ताणें म्हणपाक लागलें की त्या जमान्यान भितर म्हणजेच कदंबकालीन सादारण 11व्या शतकान भितर हांगा खंय तरी गायचो संहार जावपाक कॅटल संहार जातालो आनी त्या वेळाचेर कोणी तरी बलिदान दिलें ते गायचे वाचोवपा खातीर ताचो तो एक स्टोन आसा त्या स्टोनाचेर अश्यो फेजीस आसात आनी तातूंतल्यान ते वयर गेल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणजे गांवांत पसून अशें दायज आसा आमी रिवणा भागांत भितर गेले तेन्ना आमकां ऋषीवन म्हणून त्या गांवचें नांव आसा आनी त्या ऋषीवनाच्या त्या न्हंयच्या कुशावतीच्या न्हंयच्या कांठार आमकां कार पार्किंग मेळटा बावलेचें मळ म्हणून मेळटा थंय अश्यो मेळटात ज्यो कांय गजाली आतां पर्यंत आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर त्यो प्रिजर्वेशन जावपा खातीर आयल्यो ना अशें ज्या वेळाचेर खंयचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आमचे कडेन घेवपा खातीर आमकां कितें कायदे करचे पडटात आनी कितें इन्सेंटीव दिवचे पडटात पब्लीक पार्टिसिपेशन कशें करतात हाचेरूय करतात आमी शेल्ड्या जेन्ना गेल्ले तेन्ना एक हिरो स्टोन म्हणून आसा असोळडा गांवांत भितर सतीचो फातर आसा आनी ह्या सगळ्या हांचें आमी जेन्ना चौरंगी बी म्हणटा पळय न्ही आमची गितां आसा पारंपारीक त्या गितां भितर आमकां हें सापडटा आनी जेन्ना हे मॉन्युमेंट्स ज्यो एंटिक्विटीज आमकां मेळटात तेन्ना याद जाता की त्या चौरंगीतलें गीत जें आसा तें हाका संबंदून आसा म्हणून अशा प्रकारचे जे दायज आसा ते सांबाळपा खातीर आमी प्रयत्न करतात आनी हें सगळें करपा खातीर आमचे गोंयचे दायज संकलन स्कीम म्हणून ह्या हातूंत भितर एक स्कीम केल्ली आसा अश्यो वेरियस स्किम्स येवपाक शकता कालांतरान फॉर दी सर्वे म्हणजे हे गोंयचे दायज संकलन स्कीम म्हणजे आमच्या प्रत्येक विलेजीन ज्यो कितें एंटिक्विटी आसा सर्वे आसा ताचो सर्वे करतले आनी ताची नोंद करतले आनी ताचो इतिहास कितें आसा ताचो रिसर्च करून ताचेर पेपर तयार करतले आनी ते त्या गांवचे जे भुरगे आसतले त्या गांवचे जाणकार आसतले ताका टुरिजमाचे एंगल दिवन थंय जे कोणी प्रमोट करपा खातीर गायड आसात म्हणजे तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवप तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन करप रेव्हेन्यू शेअरिंग करप अशा प्रकारचे आमी करपाक पळयतात एखादे वेळ आमची गोंयान भितर कितल्योश्योच म्हाका दिसता की सत्ता आयल्यो खूब पुराणांतल्यान
तातूंतल्यान कलमकालीन आसतले किंवा बाकीचे सगळ्या रत्ना पुर्तुगीज कालीन आसतले ह्या सगळ्याची राज्यां हांगा येवन गेली आणि ताचे नंतर आयज आमकां पळोवपाक जाय पुर्तुगीज कालीन आयज अनेक प्रायव्हेट घरां आसात आनी ती घरां कॉलेप्स जातात आणि कांय वेळार प्रश्न येता की अरे व्हडले गोंयचे दायज आसा जाका हिस्ट्री आसा ते अशें वगडावपाक जायना पूण आमी थी वचपाक शकना सरकार म्हणून ताचेर अधिकार लागोवपाक शकना म्हणून आमी इन्वायट करतले ह्या स्किमीन भितर हेरिटेज पॉलिसी भितर आसपाव असोय आसा जी प्रायव्हेट ओल्ड हाऊसेस आसतले किंवा बाकीचे खंय सोसायटी आसतल्यो तांच्या संबंधितच ही जर एखादे वेळ आमकां स्कीम करच्यो पडल्यो इन्सेंटिवायज करचे पडले एखादे वेळ ताका लोनिंग इंट्रस्ट फ्री लोन दिवन ते मेंटेन करप आनी तातूंतल्यान टुरिजम एंगल दिवन जर ते तयारी आसा जर जाय ओनरशीप तांचीच आसतली कशा प्रकारे कितें करपाक जाता ते पॉलिसी भितर ब्रॉड स्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी त्या वेळार ती एखादे वेळ सोसायटी स्थापन करपाचे इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर त्या ओनरा कडेन जबाबदारी दिवपाची आणि जमलेलो जो रेव्हेन्यू कलेक्शन जनरेशन आसा ताचे कशें वांटेप करपाचे म्हणजे ताचे म्हणजे एक रेव्हेन्यू मॉडेल कसो इस्टॅब्लिश करपाचो हेंय करतले म्हणजे इन्सेंटिवायज करपाचे आणि त्या लोकांक प्रमोट करपाचे सो दॅट सरकाराचो त्या स्ट्रक्चराचेर अधिकार नासतनाय बी तांचे कडेन हक्क दवरूनच आमकां हे प्रोटेक्ट करपाक जाय प्रिजर्व करपाक जाय कन्जर्व करपाक जाय रिस्टोर करपाक जाय सो दॅट फॉर अ लॉंगर जनरेशन म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनाक भितर आमकां हे प्रोटेक्ट करपाक जाय फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल फ्रीडम स्ट्रगल आमी पळयतात खुबशे फावटी विधानसभेन असोय आवाज जातालो की आझाद मैदान मेंटेन जायना लोहिया मैदान मेंटेन जायना आणि आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कितें करता आमचे चिफ्टेन मेमोरियल जे पुतळे आसा 16 महानायकाचे स्तंभ आसा तो मेंटेन जायना त्या वेळाचेर आमचें उत्तर आसतलें की हाका 100 वर्सां पूर्ण जाले ना त्या कारणान ते आर्किओलॉजीन भितर आमकां नोटिफाय करपाक मेळना आनी प्रिजर्व करपाक मेळना ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी अशी एक हें करपाक शकतात की प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल म्हणजे अशे तरेची दी गोवा स्टेट मेमोरियल मेंटेनन्स ऑथॉरिटी डिफायन करपाची ह्या पॉलिसींतल्यान आणि अशा वास्तूची जतनाय करप रिस्टोर करप कन्जर्व करप हे शक्य आमकां जातलें फॉर हेरिटेज हाऊसेस हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा की रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेलान तांचो ओनराचो हक्क दवरून आमी सरकारा भितर तांकां भागीदारी करून कशें घेतले अशा प्रकारचे ही पॉलिसी ओवरऑल ब्रॉड पॉलिसी आसा हातूंत भितर आमी पळयतात की टँजिबल इनटँजिबल जे आमचे अजून प्रोटेक्शनान भितर येवपाक शकता 100 वर्सां पूर्ण जाल्ले ते आमी आर्किओलॉजीन भितर परत एक फावटी तांकां नोंद करून घेतले आनी ते डेव्हलपमेंट करतले So policy defines heritage and terminology associated with heritage conservation clarifies heritage categories like natural, cultural, architectural, tangible and eco-cultural. तातूंत भितर देवराय म्हणजे सेक्रेड ग्रोव्स, खाजन लँड्स, टायडल एग्रो इकोसिस्टम, गावकारी कोमुनिदाद सिस्टम, विलेज गव्हर्नन्स, living heritage, dynamic practices such as घुमट, ड्रमिंग, शिगमो, धालो, तियात्र, मांडो, फेणी, वालची, मिरची पावडर एक्सेट्रा म्हणजे गोंयचे जे कितें पिकावळ पसून आसा आनी ती वेगळ्या रितीन आसा आनी ती इन्स्टिट्यूट जायत आसा तांकां प्रोटेक्शन करपा खातीर ह्या पॉलिसीन भितर स्कोप आसतलो आता इम्प्लिमेंटेशन फ्रेमवर्क कसो आसतलो की institutional setup, separate archives and archaeology department empowered by legislations, protect करतले, creation of cross-departmental task force and Goa State Heritage Council for oversight. तसेच human resource, आता आमचे ह्युमन रिसोर्स ह्या सगळ्या कार्या खातीर जाल्ले आसा ते डिफायन केल्ले आसा की आमकां अधिकार आसतलो की हे सगळे आमकां जाय ते स्टाफिंग करपाचे आनी ताचे प्रोटेक्शन करपाचे. सो परत एक फावटी ही ओवरऑल ब्रॉड पॉलिसी आसा की तातूंत भितर टुरिजमा खातीर आमी स्कोप दवरतलेच आनी टुरिजम दाखयताच गोंयचे जे दायज आसा आनी महत्वाची जे मॉन्युमेंट्स आसात महत्वाची हिस्टोरीक स्थळां आसात पोर्तुगीज काळान भितर इतिहासीक जाका म्हत्व आसा अशे सगळे ज्यो वास्तू आसात ताचे प्रिजर्वेशन करप आनी ताचे टुरिजमाच्या एंगलांतल्यान किंवा इको टुरिजमाच्या हातूंतल्यान ह्यो ट्रेल्स करप. तशेंच स्टुडंट्सांक भितर आमी परत एक फावटी इन्स्टिट्यूशना भितर वचून त्या स्टुडंटाक एक्सप्लेन करप आनी ताका आवड निर्माण करप आनी ह्या सगळ्या वास्तूची म्हायती दिवप आनी तातूंत भितर तांच्यो ट्रेल्स करप हे सगळो आसपाव आसतलो. म्हणजे ही एक ब्रॉड अशी हेरिटेज पॉलिसी आसा ज्या हेरिटेज पॉलिसींतल्यान म्हाका दिसता की इतकी सगळो अभ्यास
केले नंतर आतापर्यंत पावले आसात. हांव परत एक फावटी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन जी समिती ज्या अशेच पॉलिसी जेन्ना करतात त्यो आमी कोणाक तरी कन्सल्टंट अपॉइंट करून भायल्यान घेतात. आमचे गोंयचे जे तज्ञ लोक आसात जांचे खूबशे योगदान ह्या पॉलिसी भितर आसात त्या सगळ्यांचे हांव खूब मनकाळजांतल्यान देव बरें करून विशेष करून डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आनी डॉक्टर नंदकुमार कामत हांच्या खुबशा श्रमांतल्यान ही पॉलिसी आयज हांगा आसा. म्हणूनच परत एक फावटी तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब देव बरें करून म्हणटा. Sir, तुम्ही हेरिटेज पॉलिसी केल्लें घातल्या बट यू हॅव नॉट मेन्शन स्पेशली तुमचे फोर्ट्स कितले आसा हे सगळे कितले आसा आपले इकॉलॉजिकल व कल्चरल इम्पॉर्टंट फोर्ट्स टेम्पल चर्चीस हेरिटेज हे तुमच्या डॉक्युमेंटान येवपाक जाय आशिल्ले. ह्या डॉक्युमेंटात ही एक आउटलाईन असता, ही एक पॉलिसी असता. या पॉलिसीच्या अंतर्गत आम्ही ज्यो स्कीम्स करतल्यो त्या स्किमांनी पावपाचें सगळेच एका बरोबर केन्नाच येवचें ना. No, but just to especially because it's a policy. So tomorrow identification is also important in this. No, we have made a scope for identification. जेन्ना खंयची पॉलिसी जेन्ना डिक्लेअर करता ही जस्ट अ ब्रॉड पॉलिसी आसता. ही पॉलिसी जेन्ना इम्प्लिमेंट करता ह्या पॉलिसीची सक्सेस केन्ना जातलो जेन्ना ह्या पॉलिसीच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो डिपार्टमेंट ज्यो आसा वेगवेगळ्यो डिपार्टमेंट आपापल्या सब्जेक्टाचेर वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी वेगवेगळे प्रोग्राम डिझायन करतले आनी वेगवेगळ्यो स्किम्स इम्प्लिमेंट करतले तेन्ना ही पॉलिसी एक्चुअली इम्प्लिमेंट जातली. फॉर एग्जाम्पल ही पॉलिसी जरी आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान केली असली तरी हेचें इम्प्लिमेंटेशन फक्त आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट करतले तशें ना, हेचें वेगवेगळे डिपार्टमेंट करतले. फॉर एग्जाम्पल नॅचरल जो आमचे हेरिटेज आहा देवराई म्हणा किंवा नॅचरल न्हंय म्हणा अश्यो हे देवाच्यो तळयो म्हणा ह्यो नॅचरल हेरिटेजीचे इम्प्लिमेंटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ऑर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तेंचे सब्जेक्ट मॅटराचेर करतले. इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आहा ते आर्ट एंड कल्चरा कडेन आसा ते डिपार्टमेंट करतले. दुसरी गजाल म्हळ्यार हांकां सगळ्यांक जो पळय ट्युरिजमा कडेन व्हरपाचो जो हें आसा ट्युरिजम कडेन तेजो लिंक करपाचो ते ट्युरिजम डिपार्टमेंट करतले. अशा तरेन प्रत्येक डिपार्टमेंटा ती इम्प्लिमेंट करतली. आतां आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट जेन्ना खंयची समजा फोर्टाचें कन्जर्वेशन करपा खातीर जेन्ना आपलो प्रोग्राम तयार करतले तेन्ना ते सगळे फोर्ट एनलिस्ट करतले. जेन्ना कोण आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट हेरिटेज हावसेसाचें जेन्ना कन्जर्वेशन करपाक सोदतले तेन्ना ते एनलिस्ट जातले सगळे. त्यो हळू हळू ह्याकाच ह्यो पॉलिसी गायडलायन हातून सगळे कवर जातले अशें ना. आतां हांव स्पेसिफिकली तुजी सब्जेक्टाचेर येता फोर्ट हेतून मेन्शन केल्ली ना बट फोर्टाचें डॉक्युमेंटेशन ऑलरेडी आमचे कडेन आसा. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटाचेर ऑलरेडी केल्लें आसा. पी शिरोडकरा टायमा वेळार केल्लें आसा. ते ऑलरेडी इवन पुस्तकां भितर आयिल्लें आसा. फोर्ट्स आसा आयली मेन्शन चर्चीस हेरिटेज होम्स ना तेच सो कंपायलेशन तुमकडे आहा we will invite the applications. ना ते आसा न्ही एलिस्ट्रेटिव्ह लिस्ट आसा तुमकडे आसा सगळे ना पॉलिसी भितर आसा पॉलिसी भितर ना ह्यो हे तुमची हे तुमकां ताका भायर हेड डॉक्युमेंट पॉइंट्स हय हे लिस्ट पळय हे टेंटेटिव्ह लिस्ट हे दिल्ली आसा आतां भितर. And this is not the final. आनी हे फायनल लिस्ट अशें ना. Add जायत रावतले. आणि एक विषय म्हणजे when you talk about Portuguese houses, if I remember the तेही लिस्ट दिल्ली आसा. CM परिकराच्या टायमार ते पोर्चुगीज हाऊसेसाचे ते इन्सेंटिव्ह दिवचे म्हणून ते इम्प्लिमेंट केन्ना जाल्लें ते आल्दोना बा मागीर एक घर कितें इनॉग्रेट हातून टोटल 122 हेरिटेज हाऊसेस गोंयांतल्यो तालुका वायज दिल्ले आसा. पूण हे परते हांव सांगता क्लॅरिफाय करता हेच फायनल लिस्ट अशें न्ही. हे टेंटेटिव्ह लिस्ट आमी दिला. हे टेंटेटिव्ह लिस्ट केल्लें आहा. पूण जर कोणी समजा आयडेंटिफाय करून हाडटा बाबा हे पळय हें एक हावस उरला म्हण जाल्यार तो जेन्ना प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करतले तेन्ना ते गव्हर्मेंट डिसिजन घेवन ताका इन्क्लूड करपाचें. When you talk about this policy as a whole, who will be the final authority? Because तुम्ही tourism department आर्ट एंड कल्चर त्याचे खातीर प्रोविजन केल्लें आसा. ह्या हातून एक टास्क फोर्स कमिटी केल्ली आसा. इंटर डिपार्टमेंटल तातूंत हें आसतलें सगळे डिपार्टमेंट जे रिलेटेड डिपार्टमेंट आहा तेजे HOD तेजे मेंबर आसतले आनी कोण तरी मिनिस्टर आर्किओलॉजी तेजो हेड करता. I am asking is that आज tourism मध्ये आपल्याला कळ्ळें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारकें सगळें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जाय. इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करपा खातीर तेजी टास्क फोर्स कमिटी हेतून मेन्शन केल्ली आसा. पॉलिसी भितर मेन्शन केल्ली आसा. आनी
You don't go by this is just for press briefing. Actual policy जी आम्ही notify करतले so budgetaचे So, can you tell me what are the actions that you would take if anything found illegalities or in your policy? Yeah, I told you some. Why I'm asking is that the Kala told us, फाटल्या दिसांनी ओल्ड विषय येतालो पळय थिंगा कितें एक्शन घेवंक शकता बिकॉज तुमच्या प्रॉब्लेम कितें आसा you are confusing between two different things. This is a policy. Based on this policy, आता act येतले. त्या एक्टाचेर जे पळय प्रोविजन आसतले बाबा पिनल प्रोविजन आम्ही पॉलिसी भितर घालपाक शकना. ना तेच या दिस इज जस्ट पॉलिसी. ही पॉलिसी अंडर दिस पॉलिसी आता ह्या पॉलिसीचे एक्चुअल बरे इम्प्लिमेंटेशन जावपा खातीर थोडे डिपार्टमेंट आपले एक्ट करतले, रुल्स करतले, रेग्युलेशन करतले, थोडी जस्ट स्कीम करतले, थोडी प्रोग्राम करतले, इम्प्लिमेंट करतले. बेस्ड ऑन दॅट इम्प्लिमेंटेशन जाता. Okay, one more thing is that looking at all this policy, the guidelines which you have framed, are you concerned about what is happening in day-to-day life today? Especially when you talk about preserving Goa's natural heritage, ancient monuments, everything in Goa, are you concerned? Before we are concerned, this policy has come. So strict action available. म्हणजे आमका You are concern asking आसा us such a question. Why only we? Everybody should be concerned. ताका लागून ताका लागून एक्टिविस्ट बा कितें सांगता ह्या पॉलिसीचे तुम्ही विचारिल्लो तो प्रश्न आसा. वी हॅव 57 प्रोटेक्टेड सायट्स जो आमचो आर्किओलॉजी भितर आसा. ताचे शिवाय ह्या पॉलिसीच्या अंतर्गत सुरवातीकच या एका वर्सा भितर वॉट वी हॅव आयडेंटिफायड टेंटेटिवली आम्ही आयडेंटिफाय केल्या 222 हेरिटेज सायट. ओके 122 हेरिटेज हाऊसेस, 46 फोक फॉर्म्स म्हणजे आमचे इंटॅजिबल हेरिटेज म्हणटात, 61 ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स कळ्ळें. हातूंत भितर आनी जायते कितें आसा ही खूब आसा ऑलरेडी 182 पेजीस हातूंत भितर आनी टायम टू टायम नवे येतले. सो आमी कन्सर्न आसा म्हणून हे सगळो स्टडी केल्लो आसा कळ्ळें. ताका एक स्ट्रक्चर जाय म्हणून हो स्ट्रक्चर केल्लो आसा. त्या स्ट्रक्चरा भितर गायडलायन्स येतले, एक्ट्स येतले, पॉलिसीज येतल्यो, स्किम्स येतल्यो, इन्सेंटिव्स कोणाक दिवपाक सगळं स्कीम वायज जावन ते पॉलिसी परत इम्प्लिमेंटेशन फेजीक येतली. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीतले हेरिटेज कशी ताच्या खातीर आमी स्किम्स ओल्ड वाय ते सावंतेकराचे पॅलेस आनी एक्चुअली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणटा. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी त्या खातीर स्कीम जर आमी तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट जातले. पूण ती 5 वर्सां पयलीं ती स्कीम आनी ती सीएम परिकार ती कितें जाली खंयची स्कीम आसली? हेरिटेज पॉलिसी नाशिल्ली स्कीम आसतली. तेणें ते हाऊसेस इन्सेंटीव दिता गव्हर्नमेंट तेणें तो सांगता पळय तेंच असले कशे टेकअप करतले म्हणून प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसली आतां सावंतेकराचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आता आमी जो आयडेंटिफाय केले आसा 122 हेरिटेज हाऊसेस दिस वील कम अंडर हेरिटेज हाऊस. कळ्ळें. ही पालास जातली. आमी ताचेर कंट्रोल करचे ना. आमी ताचे कडेन पळय उलोवणी केल्ली आसा. वी हॅव मेट सावंतेकर ते राजा आशिल्ले ते पयलीं हांगा गोंयान भितर आयिल्ले आनी तांचे कडेन आमी उलोवणी केल्ली आसा. तांचे ओनरशीप रायट्स सरकार घेवचे ना. आमी तांकांच एक स्कीम करून तातूंत भितर कशें रिस्टोर करपाचे आनी कन्जर्व करपाचे आनी ती आमकां टुरिजमा खातीर ओपन कशी करपाची हें सगळें डिस्कस तांचे कडल्यान जातलें. आनी तातूंतल्यान जनरेट जावपी रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल कसो आसतलो हेंय त्या स्किमीन भितर मेन्शन आसतलें. सो हेरिटेज पॉलिसी डज नॉट डिफायन एज ऑफ टुडे दी स्किम्स कितें करपाक शकता ताजो ब्रॉड आराखडो स्ट्रक्चर आमी उबो केल्लो आसा. त्या स्ट्रक्चरांच्या भितर एक्ट्स जातले, गायडलायन्स येतल्यो, स्किम्स येतल्यो आनी तातूंतल्यान ही पॉलिसी एग्जिक्युशन स्टेजीचेर. You also spoke about Khazan. It's not a clear how it ना आपण खाजन इज ऑल्सो हेरिटेज न्ही गोंयची. ती नॅचरल खाजन इज ऑल्सो हेरिटेज. आता खाजन लँडाचेर जी खाजन कशी हे करपाचें ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करतले. आमी तातूंत इंटरफेर करचे ना. पण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अंडर हेरिटेज पॉलिसीच्या गायडलायन्सी अंडर तेजे स्कीम तयार करता. Sir, one more thing of the policy, outside the policy. तो हिस्टोरियन प्रोफेसर सागरकर एक लेटर बरयला म्हणून म्हटला की सेंटराक बरयला तुमकां बरयला स्पेशली ओल्ड गोवा सायट ओल्ड गोवाच्या एरियान ते इलिगॅलिटी जाता तुमकां लेटर बरयला. हाऊ आर यू लुकिंग इन टू दिस इश्यू? जेन्ना एक हिस्टोरियन म्हणटा की इलिगॅलिटी विदीन दॅट ओल्ड गोवा एरिया जाता क्लियर करचो गव्हर्नमेंट.
म्हाका तरी जाणीव ना आनीक ओल्ड गोवा चडशे स्ट्रक्चर आसा तेका सगळ्यान ASI आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ते पळयतात. सो मे बी ही हॅज रिटन इट टू सेंट्रल गव्हर्मेंट. तुमकां कितें म्हणटा आमकां असं जाता वी वील फॉलो इट अप अँड वी वील अगेन आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया रिटन ताजेर कॉमेंट्स घेतले वॉट कॅन बी डन. चिंबेल एक वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल. ताका अर्जंट अटेन्शन जाय कित्याक ह्या पावसान तर कितें झाडां बी पडना उरलेले पयर जालो बरीच रिपोर्ट आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ऑफ गोवा. ताका सारकें अर्जंट अटेन्शन जाय सर. त्या पावसान तेजी दुरी बी पडत आहा. So far it is not protected and we will look into it and they protected. सर 1842 ची 100 वर्सां पळय मिनिस्टर सरान सांगता ते सारकें पळय हातूंतल्यान आतां पर्यंत जे कितें प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट एक्ट आशिल्लो त्या एक्टा अंडर थोड्योश्योच मॉन्युमेंट आहा त्यो प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसात आनी तेजेच प्रोटेक्शन आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट घेताले. पूण आतां हेरिटेज पॉलिसी आयिल्ल्यान ह्यो बाकीच्योय ज्यो पळय मॉन्युमेंट आसात जाका एक हेरिटेज आसा जाका लेगसी आसा आनी त्यो प्रोटेक्ट करपाचो रायट आनी त्याच्या अंडर स्कीम करपाचो आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटाक आतां वाव मेळटा. त्या खातीर आतां जशें आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरान सांगता प्रमाणे ऑलरेडी तेजें इन्स्पेक्शन बी करून त्या वॉट एवर यू हॅव सेड चर्च आनी तातूंत भितर खंय फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल आशिल्लें थंय. सो तेजे खातीर तेजें प्रिजर्वेशन करपा खातीर ऑलरेडी प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा. सो पूण ते प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट ना तो अजून पर्यंत. पूण तेजो ह्या हेजे अंडर जी दुसरी स्कीम जातली तेजे अंडर किंवा दुसरी पॉलिसी प्रोग्राम जातले तेजे अंडर आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट तेजें प्रोटेक्शन हातांत घेतलें. तेजें काम ऑलरेडी सुरू जालां. इन्स्पेक्शन करून आयलां ते ऑफिसांत. सर पूण तेव्हा म्हणटा अर्जंट अटेन्शन सो बेगीन जातलें की फाल्यां पडलें आनी मागीर सुरू जालें. Heritage policy exactly आम्ही define करता हेच की government will not stake its ownership on any of the structure. We will invite their participation आणि revenue sharing so that आमचे जे दायज आसा ते लॉस जावपाक जायना. कित्याक ह्या भंयान म्हणून हेरिटेज पॉलिसी करपाचो ऑब्जेक्टिव्ह तो की जे अशे मॉन्युमेंट्स आसात जे प्रायवेट आसात आमी तांचे कडेन जे शेअरिंग करतले आनी तांचे विलिंगनेस घेवनूच ते रिस्टोर करतले. So, the maintenance, how you are going to do it? Are the resource people here or you are going to outsource the maintenance? See, it all depends on what is the kind of maintenance that is required. आमच्या गोंयांत भितर जर रिसोर्सीस आसा resource person आसा we will get it done. Otherwise we will float a tender and we will get the experts on that. So आम्ही देवराई कितले नोटिफाईड हा देवराई गोंयांत बायोडायव्हर्सिटी नोटिफाय केला किंवा आमच्याकडे ना त्यांच्याकडे असतं बायोडायव्हर्सिटी पॉलिसी नसताना हां त्याचे प्रोटेक्शन असतं. सर आम्ही विषय लास्ट टाइम मुर्मुगांव गेले तो विषय आडायताले कसले कितें तुमचे जे पॉलिसी तेय काय फाल्यां तुमकां तुमच्याच हितून आर्किओलॉजिकल सायटीन कोण वचपाक दिना जे आडायता तुका मागीर वचचो पडटा. तो जो पळय ऑपरेशन आशिल्लो तो आमी सॉर्ट आउट केलो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अशें फाल्यां कोणें आडायले वाडायले ना अशें आसूं जर जाय त्या खातीर आमी एक्ट्स आनी रुल्स करतले पळय न्ही त्या एक्ट्स आनी रुल्सान भितर येतले ते. जर प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर एनफोर्समेंट करपाक आमी चड म्हणून त्या खातीर हांव म्हणजे स्पेशली सांगता जे प्रायवेट एखादे राजवाडो आसा ताजेर सरकार वचून आपली ओनरशीप स्थापन करचे ना. वेरेज आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन पार्टिसिपेशन करतले आनी ताचो डेव्हलपमेंट करतले आनी ते रिस्टोर करतले सो दॅट फुडल्या जनरेशना खातीर ते उरपाक जाय. थँक्यू.